आता बाब गोविंद गावडेन लीड घेवची, चड करून तो हांगाचो आमदार, आज मंत्री आसा. म्हाका दिसता हें सगळें जन्मशताब्दी ताणें ऑफिशियल लँग्वेजी कडेन दिला, पूण तूं तातूंत इंट्रस्ट घे, कित्याक ऑफिशियल लँग्वेज कितली जिती आहा, गोंयांत कोंकणी कितली तुका गरज पडटा फुडें वचपाक हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. ते आज राजकारण उलयनासतना हें जे बाब दत्ता नायकान सांगना की एक बरो विचार एक वर्सभर चिंतून सगळ्या कडेन उलोवन एक बरें कितें तरी जावचें, जातून बाब रवींद्र केळेकराचे रायटर आनी फायटर जे स्पिरीट आहा हें जितें उरपा खातीर सरकारान ताजेर एक सिन्सियरली कितें तरी करचें हो म्हजोय बी आग्रह आसा. आज सगळे तुमी आयले, चड करून गव्हर्नराक आमी लास्ट मिनीट अशें सांगिल्लें, ताजे पयलीं मुखेलमंत्री येवचो असो राजूसान सगळ्यांचो विचार आशिल्लो. मुखेलमंत्री म्हाका दिसता ह्या दिसांनी टिकेटीचें घुसपलां दिसता. एनीवे तो थंय बिजी उरला, गव्हर्नर आयलो, हाजे फुडें मुखेलमंत्र्यांनी हातूंत इंट्रस्ट घेवचो आनीक कोंकणी मनीस गोंय आनी गोंयकारपण राखपा खातीर एक बरे स्टेप अशे स्ट्रॉंग स्टेप्स फुडें घेवन तातूंत खरी ताजी याद आनी जन्मशताब्दी फायद्याची गोंयकारांक जातली अशें म्हाका दिसता. As far as our Goa is concerned, Ravindra Kelkarji is a person with a difference, an historical person. In certain parts of Kerala, when we go through the literary figures, they disappear from this world 100 years back, 200 years back. The government purchased, I am forcefully not taken, purchased that houses and keeping it still properly for new generations. I am suggesting Ravindra Kelkar is a topmost person, not only in literary field, associated with Ram Manohar Lohia. His part contributed to the freedom movement. According to what I gathered from that library is that 10 or 11 or 12 languages is known to him. But at the same time, he dedicated himself for the mother tongue. And in 1967, that on the basis of the language, there was a vote-taking process on whether it will be joined with the other state. I am not a disputed aspect. I am not going. But at that time also, he was very active. So a literary figure, always committed to the people of this Goa, is spending his time. He was very active in all the current affairs in Goa. आणि जेका म्हाका दिसता हायेस्ट जेन्ना ज्ञानपीठाचो अवॉर्ड फावो जाता, आज सरकारान म्हाका दिसता असली फंक्शनां आनीक सिरियसली घेवपाक जाय. कित्याक विधानसभेन जेन्ना आमी उलयल्ले, जेन्ना बाब गोविंद गावडे आशिल्ले मुखेलमंत्रीक आमी सांगलेलें की जेन्ना मनोहर राय सरदेसायाचो बर्थ सेंटनीचो दीस जानेवारीच्या म्हयन्यान जालो, त्या वेळार आमी याद करून दिली की होय दीस तुमी सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून. आज सरकार कितले इव्हेंटाचेर पयशे घालता, पूण म्हाका दिसता आमगेली हें दायज संस्कृती आनी परंपरा ह्या मनशांनी जेन्ना राखला, हें आमच्या फुडले जे पिळगे आहा, जे आमचे फ्युचर जनरेशन आहा, हेंकां म्हाका दिसता दे हॅव टू बी ऑल इन्स्पायर्ड. आनी आमचे भावपण राखपाक, कम्युनल हार्मनी राखपाक बाब रवींद्र केळेकराचे म्हाका दिसता खूब कॉन्ट्रिब्युशन आसा. आमी तेगेले जायते बूक वाचता आनी आय बिलीव दॅट द लायन शेअर टू प्रोटेक्ट गोवाज आयडेंटिटी गोज टू बाब रवींद्र केळेकर. सरकार जर तर खरेंच रवींद्र केळेकराक म्हाका दिसता एक जस्टीस जातलें, बाब मनोहर राय सरदेसायक एक जस्टीस जातलें जाल्यार हें फंक्शनां म्हाका दिसता शूड कंटिन्यू थ्रू आउट द इयर. जो म्हजे तकलेन बरेचशे काही गोष्टी सजेशन आसात, कारण आज ओल्ड पुस्तकां
सदांच आमी गोल्ड म्हणून पळयतात. खरें म्हणल्यार आमी बाजारांत वचून आमकां गोल्ड मेळपाक शकता, पूण ज्ञान आमकां बाजारांत वचून मेळपाक शकता. तें ज्ञान जर आमी संपादन जर करतले जाल्यार त्या पुस्तकांतल्यान किंवा साहित्याच्या माध्यमांतल्यान आमी तें मेळोवपाक शकता. आणि म्हणूनच तो ट्रेजर जो आसा पळय तो सांबाळून दवरचे पेक्षा तो आजच्या तरणाट्या मुखार आज तेजो अवेरनेस जावप, तेजो प्रसार जावप हे तितलेच म्हत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच आज जे प्रस्ताव म्हजे कडेन आयले तातूंत प्रत्येक प्रस्तावाचेर जोपर्यंत हांव ह्या सरकारान भितर कला आनी संस्कृतीक मंत्री म्हणून आसा आणि जशें आज आदरणीय दत्ताबाब नायकान म्हणिल्लें आसात की कायंड्स ऑफ गुड्स आसात, तातूंत भितर कल्चरल जे गूड जे आसात ती आमची संस्कृती जी आसा त्या संस्कृतीचे दायज जर आमी खरें म्हणान मनांतल्यान किंवा काळजान तेजी जर ज्योत जर पडटली जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्योच काही गोष्टी आपोआप जाग्यार पडपाक शकता. ह्याच माध्यमांतल्यान आज आमी रवींद्रबाब केळेकर हांच्या जल्म शताब्दी निमित्तान आमी हांगसर आज उपस्थित आसात. आमी एक संकल्प करूया की आज 1 वर्साच्या कार्यकिर्दीतूच न्ही तर मुखार ह्या रवींद्रबाब केळेकर आणि म्हाका खूप अभिमान आसा ज्या मतदारसंघाचे हांव आज नेतृत्व करता त्या मतदारसंघात रवींद्रबाब केळेकर आज जन्माक आयिल्लो आसा. आणि म्हाका दिसता गिरीश बाब केळेकरा कडेन बरेचशे हांव संवाद पळयता. इवन आमी केन्ना तिस्काचेर च्या पिता पिता बरेचशे पळय डिस्कशन करताले. ह्या वाठाराचो डिस्कशन त्या वेळाचेर हांव आमदार सुद्दां नाशिल्लो पण लकीली हांव आमदार जालो. तेंचें खूब कंट्रिब्युशन आसा आणि पयलू पासून संवाद चालू आशिल्ले आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें सुपुल्लें अशें गोंय, स्वप्नांतलें अशें गोंय, विशाल गोमंतक निर्माण करपा खातीर आमी सगळेच प्रयत्न करूया. आणि ताचे खातीर एक बरीशी कमिटी आमी फॉर्म करून वेगवेगळे मान्यवर जे आसात तांचे थोडी सजेशन्स घेवया आणि ह्या गोंय एक उदरगतीच्या पावलांचेर पावपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करूया अशी ह्या वेळाचेर हांव म्हणन. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.